सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. गांवची सुखबाती हांवें म्हाका येवकार भाव भयणीनो आज ह्या दोबाजीक जेजूच्या कुडी रक्ताची पोरबेक सांतिस्म साक्रामेंताची पोरबेक सगळे कोंफरात भाव भयणांक आनी सगळे ताळगांवकारांक आनीक ह्या जाग्यार आसलेल्यांक माये मोगाचो काळजाबरीत येवकार. आज कुशालकायेन पवित्र सभा जेजूच्या कुडी रक्ताची कॉर्पूस क्रिस्ती परब करता. आमी सगळीं खुशाल जावया आनी हे जेजूच्या जेवणाच्या बळान आमच्या जिविताची यात्रा खुशालकायेन फुडें व्हरूंक आमकां कृपा मागुया. हो भावार्थ आमचो 480 वर्सांचो 480 वर्सां पुऱ्यान ह्या आमच्या गांवांत ही पवित्र मिसाची भेट सांती साक्रामेंताची परब पवित्र सभा ताळगांवची करीत आयल्या. आज अदोबाजो करतना हे पवित्र संस्काराक आसलेल्या जेजूक आमी अनुभव मिसाचे भेटीचो मोग आमकां मेळूंक करीत भाशेन मागुया. हे मी सगळ्यां पासत कंफरारी पासत जिव्यांनी मेल्ल्या सगळे तांचे कुटुंबां आनी सगळे ताळगांवकारां पासत हांव भेटयतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज आमी क्रिस्ताच्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताची दोबाजीक परब समोर उमतांव. आनी आयचो विशय जावन आसा घेयात ही म्हजी कूड. ही परब आमकां मिसाचे भेटेचें बलिदान मिसाचे भेटेचो संस्कार आनी संस्कारांत उंड्या सोऱ्या रुपान आसलेलें जेजूचें आशणें हाचेर लक्ष घालूंक आपयता. दर मिसाचे भेटेंत उंडो सोरो जेजूच्या कुडी रक्तान बदलता आनी आमचें आत्मीक काण पिवण जाता. आमकां सोडवण दिवचे खातीर जेजून आपणाकूच ओपून दिलो. दर दिसा मिसाचे भेटेचें व्हडतेपण वळखून घेवन पवित्र संस्कारांत हाजीर आसलेल्या जेजूचेर आमचो भावार्थ कोलावंक आमकां कृपा हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. भयणी भावानो, आयज ही परब करता आसतना आमी उगडास करुया. गवळीक वरोस पास्ट्रल इयर आमी सुरू करता. जायते फिरगोजांनी कपेलांनी नवे पादविगार पाद कपेलांव पादकूर गेल्यात गवळीक वावराची सुरवात दिवन. आज आमी आमचे दोतोनीचो वावर सुरू करता. फाल्यां आमची PPC नवे गवळीक वर्साक फुडो करता. हे सगळें मनान धरून देवाक आमी दिन वासुया. फुडल्या वर्साक हेच दिसाक तुमच्या गांवांत आनीक दुसरो पादविगार येतलो. म्हजी 7 वर्सां फुडल्या वर्साक सोंपतात. हें आमचें जिवीत, प्रत्येक पाद्रीचें जिवीत. पूण ही बरी खबर आनी हो बरो वावर जेजूचो फुडें वचूंक जाय. हाका लागून आमी भोव करून देवाक दिन वासुया सगळे ताचे उपकारां पासत आनी अदीक पवित्र मिसाची भेटीचो मोगान आमी वाडूंक आमकां आदार मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां म्हजो सगळें हांव सांगता मनान चिंतून तोंडांनी साडून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. सौभाग्य सदांच सगळ्या दुर्गांक आनी भक्तांक आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sonia,
प्रार्थूया. सुम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणारा, तुझ्या कोश्टा मोन्नांच्या उगडासाक हो अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. हे तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमचे काळजांनी वाडोय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक बरों. हें आमी तुजेच नांवान तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सभें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजूर चलयताय सासणाच्या ससनांक. देवाचें उतर आयकुया. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेस आयलो आनी ताणें पोरजेक कोलीत केल्ल्यो सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगल्यो आज्ञा आनी हुकूम पोरजेन एकाच ताळ्यान म्हणलें, सर्वेस्परान फॉर्मायला तितलें आमी पाळटले. मोइजेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायलाच्या 12 कुळांच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें थोड्या तारुंत इस्रायलितांक सर्वेस्पराच्या मानांक होम आनी बैलाचे शांतीचे योद करूंक लायले. अर्दें रगत मोइजेसान तोस्तान घालें आनी उरलोलें अर्दें वेदीचेर रोखयलें. ताणें कोराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरजेन आयकुचे खातीर तें वाचलें आनी तांणी म्हणलें, सर्वेस्परान फॉर्मायला तें सगलें आमी पाळटले. ताचें आमी आयकतले. उपरांत मोइजेसान रगत गेलें आनी पोरजेचेर ताचो शिंवर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कोराराचें हें रगत. हो कोरार सगल्यो ह्यो आज्ञा आटापता. देवाचें उतर हे. देवाचे ओळखकार. देवाचे उतर. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणीचे पात आमी उबारतल्या. हे स्त्रोत आमी हे पुरी गायतल्या. आनीक पावटी गावुया. सर्वेस्पराचें नांव घेवून
सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों? सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब: सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र मी उबारतलों. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भोगतांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांखळ्यो तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब: सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र मी उबारतलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. जबाब: सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र मी उबारतलों. हेब्रेवांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, येवच्यो आसल्यो त्यो बऱ्यो वस्तूचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी ओदीक व्हडल्या आनी ओदीक संपून तंबून तो भितर सरलो. हो तंबू मनशांनी ताणलेलो न्हय, म्हणजे हे रचनेचो न्हय. बोकड्याची वो पाडकुल्याची रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच फावटी पवित्र स्नानांत भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्याचें आनी पाडकुल्याचें रगत आनी लासलोल्या पाड्याचो गोबर बोश्टवलेल्यांचेर शिटावून तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र कोत्तात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें ओदीक गुणवण जावचें ना. ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कलंक बोली कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो. म्हणटूच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमच्या अंतस्करण मोनादीक कुतुबांतलें कितलें ओदीक शुद्ध करचें ना. ह्याच पासत तो नव्या कराराचो मोदेस्त. आपल्या कराराच्या कालार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलेल्यांक बासायलोलें सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कराराचो मोदेस्त जावन आसलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं आमी उबी रावया, उद्गाराचें गायन गावया. B10:5:27 B10 पेज 27 चवथो श्लोक आमी गावचो. Sorvesvora, soy, sorvesvora, soy, sorvesvora, soy, sorvesvora, soy, sorganizosa. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oiva tuka somia.
फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसाक पास्कांचो मेंढरो मारून भेटयतात तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हळें, तुजें पास्कांचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय. आनी आपल्या शिसांतल्या दोगांक धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो कोडसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो, ताचे फाटल्यान वचात. आनी तो भितर सरता ते घराच्या दोनयांक म्हणात, म्हज्या शिसां बरोबर हांवें पास्कांचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वसरो खंय आसा अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलेलो वसरो दाखयतलो. तुवें आमकां तयार करात. शीस भायर सरून शारांत वच जाल्यार जेजून सांगलेलें तशें ताका मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. आनी तांचें जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातांत घेतलो, बापाक दिन वासून तो मोडलो आनी तांकां दिवन म्हळें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिन वासून ताणें तांकां दिलें आनी सगळे तांतलें पियेलें. ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, कोराराचें रगत, सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियेसर हे फुडें दाखाच्या फळाचें हांव आनीक पिवचो ना. गीत म्हणले उपरांत जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वगडी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, सगल्यांक तुमकां आज सांती साक्रामेंताची कॉर्पूस क्रिस्ती वा जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परबेची उनुनीत परबी आमी दिता. आमकां तालगांवकारांक एक व्हडली खुशालकाय जेन्ना आयज आख्खे पवित्र सभे बराबर आमी आनी आमचे कॉन्फ्रारीची संस्था हो दीस ही परब आपली मनयता. आनी आमकां तालगांवकारांक एक वाडोच आसा, सांतिस्म वाडो. आनी सांतिस्म वाड्यांत रावतलीं भाव भयणां बागी, कित्याक तुमच्या वाड्याक इतली परंपरीक काळांत सांतिस्म म्हूण नांव आसा. ते काळाच्या कोणे तरी हें नांव घातलें, सांतिस्म वाडो. भाव भयणीनो, आयज ही एक दोबाजीक परब, जेजूच्या कुडी रोगताची परब, पवित्र मिसाची परब, परम संस्काराची परब. सगळें आमचें जिवीत मिसांत आटपलेलें आसा. मीस आमच्या जिविताची तेंगशी सोर्स एंड समीट ऑफ आवर क्रिश्चन लायफ. आनी हाका लागून पवित्र सभा हो केरीत आयतार सांबाळून दवरता. जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब करून आमकां भारतांतल्या आनी ह्या वाठारांतल्या लोकांक थोडे फावटी हो पावसाचो दीस आसता, पूण ओस्तमचेच्या गांवांनी तो सामरांत पडटा. आनी सामर म्हळ्यार सकाळची 5 वरां जातूच उजवाड, तेच रातचो 9:30-10 पर्यंत उजवाडूच आसता. व्हडली खुशालकायेची परब. पुरसांव करपाक व्हडलीं पुरसांवां आज थंय जातात. दोबाजीक परब जेजूच्या पवित्र कुडी रोगताची मिसाची परब. भाव भयणीनो, हांव हें पुस्तक वाचतालो. ह्या पुस्तकार भाव भयणीनो आमकां कितें मेळटा जाणा, despite remarkable efforts of Vatican II to make our Sunday liturgies more accessible and participative, only about 20% of Catholics in our country participate in Mass on Sunday. Only 20% of Catholics, 20% क्रिस्ती भावार्थी मिसांत वांटो घेता.
इतली सोंपेपणां आमचे भाशेन मीस, आमची गायनां, आमचे लिटर्जीज 20%. आनी कोवीड जालो, इगोर्जो बंद उरल्यो, आतां आय डू नॉट नो वॉट %. We have made Sunday, the day of the Lord, the last day of the week, and we call it weekend. We have made Sunday the last day of the week, and we call it weekend. ओसुमजेच्या गांवांनी सोनवार आयतार, आमकांय आमची गव्हर्मेंट वावर करतात तांकां सोनवार आयतार सुटी. ओसुमजेच्या गांवांनी रेस्टॉरंट्स आसात, तांचें नांव कितें जाणा? थँक गॉड इट इज फ्रायडे. THIF व्हडले बोर्ड आहात. रेस्टॉरंट न्ही, TH थँक गॉड इट्स फ्रायडे. म्हणजे कितें? सोनवार आयतार जेव खा पिये मौज मार, डान्साक वच, नायट क्लबांत वच, तुजें जिवीत तुजें. थँक गॉड इट इज फ्रायडे. कारण प्रत्येक ऑफिसांनी दर सुमाराक और दर 15 दिसांनी 2 weeks तांकां सॅलरी मेळटा. थँक गॉड इट इज फ्रायडे. सो देयर वीकेंड स्टार्ट्स ऑन फ्रायडे नायट. आमचे इंग्लंडाक आशिल्ल्या भावा लागीं विचारात, भयणा लागीं विचारात. फ्रायडे जालो, रात जाली फ्रायडेची, वेदर बरो आसा, भायल्यान रस्त्यांचेर मेजां सोरो, बिबदिकाय, झोगडी. थँक गॉड इट इज फ्रायडे. आनी भाव भयणीनो, असलेंच ओस्तमतेचें वारें आमच्याय गोंयांत आयिल्लें आसा. थँक गॉड इट इज फ्रायडे. हांव फ्रायडे फ्लाय जाला मुंबय टू गोवा. गोंयकारां बोटांचेर मेजूंक मेळटात. आख्खो प्लेन भायली गुजराताची भास उलयताली आनी कोहली भास उलयताली. कोण ना गोंयकार. थँक गॉड इट इज फ्रायडे. दे आर कम फॉर अ नायस वीकेंड. हाल्यां वयतलीं तीं. God set Sunday as the first day of the week to keep it as the day of joy, solidarity and rest. Most profoundly we may ask, what has become of our Eucharist? If a majority of Catholics are not participating in Sunday liturgy, could it be that Eucharist has become irrelevant? हें पुस्तक म्हणटा. भाव म्हणून आज आमी घरा वयता आसतना गोड मनांत घालुया आमच्या. आमी आमच्या मनांत घालुया. गॉड सेट एसायड संडे. 6 दीस वावर केलो ताणें. उत्पत्तीचें पुस्तक म्हणटा 7व्या दिसाक देवान विसव घेतलो. 7वो दीस आपल्या कुशे प्रमाणे लोकांक सारचो. हाचे पयलें वाचप आमकां सांगता काय बरें. मोइसेस उपदेश दिता. 3rd मांडामेंट, 3रो मांडामेंट. देवाचो दीस ताच्या कुशे प्रमाणे सांबाळचो. द डे ऑफ द लॉर्ड. साबत. साबत. सारायेवो हे जाग्यार आमी गेल्ले तेन्ना थंय लिफ्ट आसा. 7 माळयो आसात. 7य माळयो पयले भितर गेले हांव. सगल्यो माडयो थांबता थांबता. हांवें तांकां दुसऱ्यांक म्हणलें, अरे ही साबत लिफ्ट. इस्रायलाक गेल्यार भाव भयणीनो साबत लिफ्ट म्हूण आसता. कितें तें? सोनवारा दीस कोणूच लिफ्टीक हात लायना. लिफ्टीक हात लायलो जाल्यार सोनवार पिड्यार जालो जुदेवांची चाली प्रमाणे. इट इज कॉल्ड साबत लिफ्ट. ते लिफ्टेक कितें आसा? सगळे फ्लोरांचेर ती लिफ्ट थांबता. तुवें हात लावपाक नाका. तूं समजुया 7 माळेर वयता, ओगीच राव. 7 माळ नंबर आयलो तूं भायर सर. 11 माळेर वयता, ती 11 माळेर पावतली. तूं हात लाय नाका, उगड नाका, बंद करूं नाका.
सोनवार पिडा जाता. इस्रायल लोकांचे मौन, साबत लिफ्ट. भावमडीनो आज देवाचो दीस ताचे कुशे प्रमाणे सांबाळूंक आमकां एक एकल्याक उलो आसा. आनी हो दीस कसो सांबाळटा आमी? मिसाची भेटेंत वांटो घेता, जेजूच्या जेवणांत वांटो घेता आनी सातडो बरो जावंक मागता. What is lacking in today's world is the attitude of gratitude. मामूलीन तुमी हांव आयतारा दीस मिसाक येता तेन्ना पयलें उतर आमचें देवाक दिन वासूंक जाय. देवाक दिन वासनेचें उतर, that he has kept us alive for the whole week, Monday to Saturday. So I come to church with the attitude of gratitude. As gratitude na Bavambudino. We are lacking in gratitude towards God, towards human persons, towards nature. We have become ingratitude, people of ingratitude, ungrateful. पळय आमची भावभयणां, आमची जाणटेली आहा ती घरा एकसूरपण भोगतात. भुरगीं गेली. They are showing gratitude to their parents for bringing them up. बरे भाशेन आमकां वयर काडली. मरण जाता तेन्ना ओल्ड इओलॉजी, words have come from Canada, words have come from Australia, words have come from आनी कितें तें वाचतात हांगा येवन. ती बाडी मेल्ली आहा, ते कांय आयकूंक येना. आमकां लोकांक त्रास आयकूंक तें. ओल्ड WhatsApp धाडटात मॅसेजी. Grandma, there is nobody like you in the whole world. केन्ना ग्रॅटिट्यूड मोत्तोच ते वेळ आयकूंक येना. ती आयकूंक येतलें ती उठ्ठेली आसली आनी म्हणटाले चूप उगी राव, सगळें बोगस म्हणटली आसली. मोत्तोच इओलॉजी. जिबी आसतना नो इओलॉजी, जिबी आसतना नो फोन कॉल्स, जिबी आसतना माय ग्रॅनी कॅनॉट ओपन WhatsApp, useless. मोत्तोच WhatsApp. This is the gratitude of our people. आमी सगळीं एकाच ओड्यान चलता. आमी रुचीन अपॉयंटमेंट्स ऑफ पॅरिश फीस वाचता. हो पाद्रीगार हांगासान थंय गेला, हो पातकूर हिंगासान थंय गेला, हो कपेलांव हिंगासान थंय गेला, गेले काबार. येस्टरडे आय वॉज थिंकींग ते दुसरे पॅरिसीन बाळा कितें करतात म्हूण जाण करून रातचे आमी रातची जेवताले तेंकूय बरे भशेन. I remembered how Dominic said, अरे ते आज दुसरे इगोजेन गेल्यात. हांव एक इगोजेन गेल्लो भावमडीनो, एक इगोजेन गेल्लो हांव. रातचो 8 वरांचेर सुमार पावलो. आय डिडंट वॉन्ट वेलकम एन ऑल. तुमी हांगा म्हाका रेड कार्पेट वेलकम दिली उगडासा. 31st नायट आय वेंट. नथींग, कांय ना. काडलो म्हजे आनी एक पाद्री आसलो, म्हजो भुरगो तो. हांवें तो ऑर्डिनेशन केल्लें. तो आनी म्हजो रांदता तो भुरगो तिगोय काडले आनी हॉटेलांत गेले मार्टिन्स कॉर्नरान जेवपाक. एका कुणशाक वचून बसले. कांय नासलें इगोजें, कितेंच नासलें. सकाळीं उठले, मीस केलें दोगांयनी आनी कामत हॉटेलांत गेले मडगांव च्यायेक. कांय नासलें. ही परिस्थिती म्हजी आसली तेन्ना. ही परिस्थिती काल कितले पाद्रींची जाली हांव नकळो. समटायम्स बाबुडीनो, दिस इज द ग्रॅटिट्यूड that the priests receive after all the years of service. In an extremely busy agenda, there is no matter and reason and time to give thanks to God. Velna. Therefore the question is how much we are thankful for and how we thank God. Miss Eucharist, English version, Greek version, Eucharistia means thanksgiving. Eucharistia means dinvasni. कितें करता आमी इगोजेक येवन देवाक दिन वाचता. पेपर वाचतालो हांव मुंबय एअरपोर्टार आसतना. एक बास
लोकांन बरिल्ली वयत ताण खाला पडली आनी लोक मेलो सगळो ते लोकांक वाटावंक जावंक ना खंयच्यान तान तरी वॉलंटियर्स आयले चुकली ती तो ड्रायव्हर आनी फेल डावन सारकी बिलो उत्तर प्रदेश वाठारांत सुमनाचे 100 दीस कशे वेतेले आमी नकळो देखून पयलो दीस सातोळ्याचो सातोळ्याच्या पयले दिसाक जेजू जिवन जाल्लो सातोळ्याचो पयलो दीस आमकां देवाक दिन वाचपाचो दीस युकरिस्तिया जेजूचे कुडी रोगताची परब करता आसतना मनान धरुया वी कम फॉर मास इन ग्रॅटिट्यूड बापा तुका आर्गां म्हाका जिवो दवरला म्हाका जिवी दवरल्या म्हाका कसलो एक्सिडेंट जावं येता कोण तरी मोटरसायकल हाडून मारूं येता आमचे सगळे रस्ते फोडलेले आसात पडूं येता मरूं येता फर्स्ट thing that we need to do on a Sunday, thank God. बापा तुका आर्गां आमी विसरता इनग्रॅटिट्यूड भाव भयणीनो सगळ्यान व्हडली दूख काडजा आनी ही दूख जायते फावटी आमची माय पाय जाणटेली भोगतात सांगतात फादर हांवें आमच्या भुरग्यांक कितलें केलें खंय आहात म्हजीं भुरगीं दीस इज द ग्रॅटिट्यूड that they receive. वायट मागिनात ती आनी देव आमकां केन्नाच तो आमचो पाय डजंट गॉड हॅव द फिलींग जेजून म्हळें ते 10 कोडकार बरे जावंक नात तूं एकलोच आयलाय रे उरिल्ले खंय गेले उरिल्ले 9 जुदेव तो एकलो सामारितान तो येनासल्यार उपकारतालो तो मायग्रंट तो गांठी ताचें पडूंकूच नासलें जुदेव लोकांक तो आयलो आनी जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हळें थँक्यू ते 9 जाण खंय गेले ते 9 जाण तुमी आनी हांव भाव भयणीनो आज आमी घरा वयता आसतना हें मनान धरुया मीस इज थँक्स गिवींग युकरिस्तिया देवाक दिनवास आर्गां आनी कितें करता आमी जेजूचे जेवणांत वांटो घेता जेजू आपल्याकूच मोडून दिता निमाणें रात जेवणार ही मस्ट हॅव फेल्ट सो सॅड आय वॉज फिलींग व्हेरी सॅड व्हेन आय वॉज रिडींग दीस गॉस्पल जेजूक जालें जातलें घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड उंडो मोडलो तेन्ना सांगतालो तो भूक लागून उंडो खातात ताका तांदूळ नाकात भुके नाकात हांव दितलो तुमकां जिविताचो उंडो ताका तांदयात आनी भुकेयात आनी जेन्ना ही ब्रोक द ब्रेड एंड गेव इट टू हिज डिसायपल्स वॉट वर द फिलिंग्स ऑफ जीजस लेट अस गो इन टू द हार्ट ऑफ जीजस हे म्हज्या उगडासाक करात मोडून दियात म्हाकाच दिसाचे दिसा आयताराच्या आयताराक मोडून दियात ही म्हजे रोगताची कास पियात म्हजें रोगोत तें तुमचे पासत कुर्सार व्हारोवचें आसा म्हजी कूड ती कुर्सार मोडची आसा हें म्हज्या उगडासाक करात वॉट मस्ट हॅव बीन द फिलिंग्स ऑफ जीजस with the coldness and indifference and ingratitude of millions of people all over the world. That was the moment when he broke that bread, he broke himself up. That was the moment when he gave that chalice to all of them, including Judas, including Peter. Judas would say, I'll kiss him, catch him, take him, arrest him. And Peter would say, I do not know to him. Woe to me if I know this man. हांगाच मरून पडूं हांव ह्या मनशाक वळखतन जाल्यार भाव भयणीनो ओ जेजू what were his feelings and what are his feelings today for us? घरा वयता आसतना हें चिंतनां आमच्या मनान दवरुया आनी मिसाची बेटीचो
जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवणाचो आमकां भुगतान वाडय म्हूण मागीर उबी रावया. सोत म्हणटा देवाक सर्वोधिकार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सभावलो आमकां मरी थंय जल्मलो असलो ताका ताणें गोस सोंसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका लेगी पिलो तो मेतल्या दिसा मेल्ल्यान जिवन जालो स्वर्गात चडलो सर्वोधिकार देवाच्या उशेक बसला थंय ताणें जिव्यान मेल्ल्यांची मुर्सुबी करून येतलो सत मानता देवा कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे वखसणे कुडीचे जणबण सासणाचे जिवीत आमेन. बांबडीनो आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक कोतकोत्यान आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी मिसाचे बेटेचे व्हडतेपण आनी उंड्या सऱ्या रुपान आजीर आसलेल्या जेजूचें आसणें अणभवूंक पोरजेक आदाराचे जावंक तांचे पासत मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी क्रिस्तान शिकयलेली शिकवण आनी भावार्थ जियोंक क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक सोंपेपण फावो करूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण मागुया. आमी सगल्यांनी उंड्या सऱ्या रुपान आजीर आसलेल्या जेजूचें आसणें वळखून घेवंक जेजूचे रूस आमचो भावार्थ खोलावन जेजू आमचें जिविताचें बळ आनी खाण पिवण म्हूण मानून घेवंक आमकां कृपा मागुया. आयज जायत्या गांवांनी मिसाची बेट समोर रमूंक आनी जेजू कुंड्या रुपान शेवूंक फावो ती सोंपेपणां मेलोनांत तांकां हें भाग सदांच मेळूंक आनी तांचो भावार्थ जेजूचेर तांणी ओदीक आनी ओदीक खोलावंक तांचे पासत मागुया. आज आमच्या गांवांत कोंफरांत सांतिस्मो साक्रामेंताची परब पाळटात. जेजूचे कुडी रक्ताची भोक्ती तांच्या जिवितान वाडोवंक आनी तांचो एकचार तशेंच पवित्र सोबेचो हुस्को वाडोवंक तांचे खातीर बापा लागीं मागुया. बापा मोगळा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान दिसान दीस ह्या मिसाचे बेडीचो मोग आमचे काळजान वाडय आनी तुज्या पुताच्या जेवणांची तानभूक सोडय. अशें जेजूक घेवन आमच्या दिसा दिसपट्या जिविताची यात्रा फुडें व्हरूंक आमकां बळ शक्ती घोटाय दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसय. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावया खालवाराचो योध C20 पान 30 आनी 6 C20 पेज 36. Boro, Anasata.
भयणी भावंडे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनान खरी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो कुणां गोवांचो उंडो आनी दाकां सोरो आज ह्या पुर्बे दिसाक आमी तुका ओपून दिता. जशें जाय तें कोण्याचो एक उंडो आनी जाय त्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करून घेता, तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान सोपून एकवट जाय सकोर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. संवसार सोरोपर्यंत सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक जेजून आमकां आपल्या कोश्टां मरणाचो उगडास घडून दवरलो. आपल्या 2 दुतां बरोबर निमाणें जेवणार बसलो तेन्ना जेजून कोत नासलेले मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाखणणेची बोली. ह्या त्या संस्कारान तूं तुजे पोरजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. आनी तरेन एकेच पृथ्वीच्या सगल्या मनशा कुळाक एकाच बावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण आयज साकून पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्याक हे विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता. आनी आतां सर्गींच्या दुतां सांगाती पृथ्वे निरंतरी संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani,
बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासनीक करोराचें हें रगत पातकेंचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुड पोरगो तुया Gesù vero, Gesù ci mozzala, Gesù nome dono. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरुणीची काव सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखी पृथ्वीचेर सोंसकारलेली शिपडलेली तुजी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस तुजे आमचे पापा साहेब फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूं सर्वेश्वरा सोंपून गेल्ले सगळे कॉन्फ्रादी तुज्या सर्गीच्या राजान घे आज भक्तीपणी आमी तांचो उगडास करता मरून गेल्ल्या समेस्तांची दया कर आयज हे वेदी भोंवतणी एकठांय जावन सांती साक्रामेंताची परब करतले आमकां सगळ्यांक आमची दया कर म्हूण आमी मागता आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतल्यांची दया कर अंकवार मरी देवाचे आनी आमचे माय संगती तिचो पोती भाग्योन जुसे भाग्योन दोंडूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदून आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजू देशींच आमी बापाक आबा पाय म्हूण उलो मारूंक पावता ह्या उंड्याचे मोडणींत आतां भक्तीन वांटो घेत आसतना जेजूच्या जेवणाची तान भूक आमच्या काळजान मनान सदांच वाडूय म्हूण आनी आमकां सगल्यांक आमच्या जिविताची यात्रेंत उपकारी मनान आमचें जिवीत सारूंक आदार दी म्हूण बराबर म्हणुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां उगोस आनी आमकां तायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेश्वरा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सोरपातकांती सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाई कित्याक राजवड ती पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासना तुमी आज जेजू क्रिस्तांत तुमच्या दोन जांगबळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवड चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन आनी हास्य तोंडान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. असतो जेजू आमकां दिसान दीस आपल्या पवित्र जेवणान पोसता आमचे वाटेचो सांगाती जाता दिसान दीस आनी दर एक सातोडो ताच्या मोगान सरूंक तो आमकां धीर दिता हे जेजूच्या जिविताच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. सोमिया तुमच्या भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू आमच्या काळजांच्यो तनगायन गावया. D10 एकाच उंड्यान पान 52 D10 पेज 52. Ami bardzo
आता आमचे सेकंड कलेक्शन आसतले आमच्या कम्युनिटी हॉला पासत. प्रार्थूया. बाप्पा, शासनाक तुजे दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मोय पासान तुज्या भुरग्यांक एवेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावर त्या सुखाची सुफोळ कुणां जेजूची अमळी कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान एमोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आम्हा समेस्तान तुवें बासायलेलें सर्गीचें जिवीत पाव कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. सुमनांची कार्यावळ आतां मीस जाल्या उपरांत पुरसांव आसतलें सांतिस्माचें. आमी भक्तीन ह्या सांतिस्माच्या पुरसांवांत वांटो घेवन जेजूच्या कुडी रोगताचे पोरबीचो किरीत जेजूचो आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर घेवया. आमची कुशालकायेची पोरबी आनी दिनवास पोरबी सगल्यांक तुमकां पातकुरांच्या आनी म्हज्या नांवान PPC वांगड्यांच्या नांवान शिस्तरींच्या नांवान जेजूच्या पवित्र काळजाची पोरबीक ही परब कुडी रोगताची आमकां स्फूर्ती दिता जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन वाट सोडूंक जिविताची. दिनवास जावं आमचे कॉन्फ्रात तांणी जायतें येवन डेकोरेशन केलां, मिसाची तयारी केल्या, तांकां आमी शाबासकी आनी दिनवास दिता. आज दोतोनीचो वावर सुरू जाता. सकाळीं 8 वरांचेर तान रेजिस्ट्रेशन सुरू जालां. आवय बापायक उलो ह्या वर्साक कुमन्यांव आनी क्रिस्म आसतलो. निमण्या वक्तार येवचें न्हय आनी मागीर उपकार मागचो न्हय. इट इज नॉट अ पीस ऑफ चॉकलेट ऑर स्वीट टू बी डिस्ट्रिब्युटेड. ना, तयारी आहा ताका जाय ती. बरे भाशेन हे संस्कार घेवया, बरे भाशेन ताची तयारी करुया आनी आदी फुडेंच आमी वांटो घेवया. ह्या वर्साक कुमन्या आसतलो, जानेवारीच्या म्हयन्यांत क्रिस्म आसतलो. बिशप आमकां पावता ते भाशेन आमी कळीत करतले हांव. पूण बरे भाशेन ताची तयारी जावंक मागता. देखून सगल्यांनी आपआपल्या भुरग्यांक दोतोनीक आयताराची चुकय नासतना धाडची. 8 दोतोन सुरू आनी 9:15 मीस. आज हे मीस 9:30 जातले कित्याक आमचें पुरसांव आसा. भुरग्यांच्या मिसा उपरांत संदेशकारांक जमात आसतली. संदेशकारांनी वांटो घेवचो. आज जुन्याच्या म्हयन्यांतान आयताराचो सांजेच्या मिसाचो कायदो आमी सुरू करता. 5:30 आमच्या गांवचे बो करून जाणट्यां खातीर मीस आसता 5:30. तातूंत आमी वांटो घेवचो. आज सांजे 5:30 मीस आसतलें. ह्या दिसा जेजूच्या काळजाच्या दोबाजीक पोरबेक नोवेन चालू आसा. वीकडेज 5:45 तेर्स आनी 6 वरांचेर मीस. दुसरे पाद्री देवाचें उतर पोरगोटूंक येतात. वांटो घेवया. शुक्रारा दिसाक जुन्यांचे 7वेर जेजूच्या पवित्र काळजाची परब, सगले फिरगोजेची परब, आपोसला देवरासांव जेलादर तातूंत वांटो घेतात, वावुरतात. 5:30 वरांचेर फेस्ताचें मीस. 5:30 वरांचेर फेस्ताचें मीस. पावस ना जाल्यार पुरसांव आसतलें. जेजूच्या काळजाक फिरगोजेची भेट आनी आशिर्वाद. मिसा उपरांत सगल्या आपोसला देवरासांव वांगड्यांक धाकटो मेळावो आसतलो. सगलीं बरे भाशेन फेस्तांत वांटो घेवया. जुनाचे 6 वेर
वेस्परा दिसाक 5 वरांचेर तान हिलिंग सर्वीस आसतली. उपरांत तेर्स नोवेन आनी एडोरेशन फादर एंटनी लॉपीस रेदेमतोरीस पाद्री आमचे बरोबर हाजीर आसतलो. तशेंच नोवेन चालू आसा नोमशीन सांत आंतोनीच्या मानाक कोपेलांत थंय तेर्स आनी उपरांत 6 वरांचेर मीस. फाल्यां सोमार जाल्ल्यान PPC वांगड्यांची जमात आसा. सगल्या वांगड्यांनी वेळ काडून जमातीक हाजीर जावंक आमी मागता. नवे गुंवळीक वर्साक उर्बेन आमी सुरवात दिवया. सोनवारा दिसाक 8 वेर ऑल्टर सबर्सांची जमात 3:30 वाजता. सिनियर सिटिझन्सांची जमात 4:30 वाजता. उपरांत इंग्लीश भाशेन मीस 6 वाजता. फुडल्या आयताराक जुन्याचे 9 दोतोनीचे इनॉग्रल मास 9:15. दोतोनीचे सुरवातीचे मीस 9:15. आमचो गवळीक प्लॅनर कॅलेंडर आमी भायर काडला. काल ताची उक्तावणी केल्या. PPCच्या वांगड्या कडल्यान आमी तुमकां तो धाडून दितले. तशेंच एक जेवणा आदीं जेवणा उपरांत पुस्तक बूक तुमच्या घरांनी तो दवरचो. तुमी जेवणा आदीं मागणें करूंक, जेवणा उपरांत देवाक आर्गां दिवंक हें पुस्तक जेवणा मेजार दवरचें. प्लॅनर छापपाचो खर्च आमी छापूंक प्लॅनर पयशे मोडल्यात. ताचो खर्च उणें करूंक ₹20 तुमी PPC वांगड्या लागीं दिवची. कोणाक अदीक दिवंक कशी आसा तुमच्यांनी दिवं येता. PPC मेंबर्स तुमकां प्लॅनर आनी हें पुस्तक फ्री. हें पुस्तक तुमकां घरांनी हाडून दितले. आमकां सुचना मेवल्या की आमचे हॉलाचो वावर कवर जायसर आमी पयल्या आयताराक सेकेंड कलेक्शन चालू दवरूं. देखून आमी तुमची सुचना मानून घेता आनी ह्या वावराक तुमचो तेंको रावता. कांय मोलाच्यो सुचना. पयले सुवातेर उपकार करून जुन्यांच्या म्हयन्यांतल्यान आयकात. उपकार करून फोन करून वॉट्सॅप करून मिसां बूक करची न्ही. फादर प्लीज celebrate one mass for the soul of Tal. Father, please, tomorrow is my son's birthday. Say the mass. WhatsAppचे डाटा तुम्ही म्हज्या मोबायलाचेर चोयल्यार 1000 अदीक WhatsApp हांवें उगडूंकूच ना. म्हणून WhatsAppचेर आमी उगडनात सदांच. तुमी म्हणटली मागीर कित्याक तुवें चोवंक ना, हांवें तुका धाडलेली WhatsApp. फोन केल्लो तूं फोन काडना. हांव फोन घेवन भोंवना. बामुडीनो प्लीज कोणाकूच म्हाका पातकुराक जेनिफराक कोणाकूच एज फार एज masses are concerned, no WhatsApp, no phone. Please come to the office and write your name. It is very important. हां सगळे मोबायलाचेर जातलें. इंग्लंडाकसून फोन करतात म्हाका कितले फावटी. म्हाका भिरांत दिसता तो कोणाचो म्हूण तो कळना. 44 म्हूण येता. काजारांक लागून कारंजाचो 5 विगा सांगी म्हाका माय पायताय म्हणजे चेडूं इंग्लंडा आसा, चेडो इंग्लंडाक आसा, काजार जावंक सोदता. तो ताका चला वसाय म्हणून आयकना. तांणी सांगूंक जाय आपूण काज जाता म्हूण. ही सुरवात लोगणीक संस्काराची. उपकार मागता. नो WhatsApp, नो फोन्स. बूक करात. बर्थडे आसा, वेडिंग एनिवर्सरी आसा, आमी खुशाल जाता. तुमची वेडिंग एनिवर्सरी बर्थडे आसा मीस करूं. पूण कितें जाता कोणूच सांगिना. हांगा बरयल्लीं आसतात सांकिश्तेन 2 मिनटां आहाय मिसाक. धाकटुलो कुडको घेवन येता. कुडको घेवन येता धाकटुलो. ना तुवें पेपर सोदतात बर्थडे आहा म्हूण. प्लीज तुमच्या मागीर हँड रायटींग आमकां समजूंक येना आनी तुमी प्रोनावंस करतात तेंय कळना. आतां डिफिकल्ट नेम्स कोहली नांवां घालतात. आदी फकत सांतांची नांवां घालताले. सो व्हेरी डिफिकल्ट. प्लीज सांगात. बरोयात डायरीचेर, बरोयात कॅलेंडराचेर आमच्या. आनीक लग्ना दिसाचें मिसाचें जल्माचें आमी खुशालकायेन तुमचे पासत मागते. बट नोट एट द लास्ट मोमेंट. जायते फावटी मिसा वेळार धांवन येतात. 1 वीक आदीं जेनिफर प्रोग्राम तयार करता सांगचें तें बरयतलें टायप मारतलें. तें सांगून हांव चुकलां आमच्यांनी सांगूं येता. सो प्लीज आमकां खुशालकाय भोग. नो क्वेश्चन ऑफ मनी.
आमी खुशालकायेन तुमचे पासून मागतले. सेकंड इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट, मोन्ना सोमयार एकल्यानूच थँक्यू म्हणूं येता. थोडे फावटी 4 भुरगीं आहा, 4य जाणां येवंक सोदतात. एकल्या ऑस्ट्रेलिया आहा ताची मॅसेज वाचता, दुसरें इंग्लंड आहा ताची मॅसेज वाचता, तिसरें ग्रँडपा म्हणटा. एकलोच नाजाल्यार आमी थंय येवन शेवटाचें मागणें करतलीं. ओन्ली वन विल बी अलाउड टू से थँक्यू आनी 2 उतरां मेला ते सोद. हांवें तुमकां सांगलां शर्मा, ताका आयकूंक येना. आनी हांगा कितलो लोक येता पयस पयसान, 4 जाण उलयलीं जाल्यार खंय पावतलो. आनी मोत्तूस मेल्लेल्याक सांगून कसलो फायदो, ताका आयकूंक येना. एकल्यानूच उलयल्यार पुरो. थँक्यू फादर्स, थँक्यू कॉयर, थँक्यू कोणा म्हणटा ती, थँक्यू डॉक्टर्स, थँक्यू नर्सीस, ओके म्हणात. आनी थँक्यू ताका मेला ताका जायते आमकां आमचे पासून केलां पुरो. सो प्लीज युलोजी दिनवास एकलोच उलयतलो. मनीस मोत्तो जायते उलोवंक दिसता. म्हजी माय मेली तेन्ना कोणूच कांय उलोवंक ना, कांयच उलोवंक ना. मिस केलें. जिवी आसतना तांकां सांगुया हाव मच दे मीन फॉर अस, हाव इम्पॉर्टंट दे वर फॉर अस. वेन दे आर अलाइव, लेट देम हियर एंड डाय पीसफुली. जिवी आसतना तांचें बरें उलोवचें, जिवी आसतना तांचें बरें उलोवचें. एक पाद्विकार खंय नवोच आयलो, जुन्याची पयली नवोच आयलो खंय, आनी खंय मरण जालें. पयलीं रायलो, दुसरें मरण जालें. तो त्या मनशाक वळखना, हाडलेलो आहा. ताणें खंय जायतें उलयलें त्या मनशा विशीं. त्या गांवचो न्हू तो पाद्विकार, नवोच आयला. आनी सारको वयर काडटा खंय ताका मेला ताका पाद्विकाराक इम्प्रेशन करूंक जाय आसलें. लोक नवे पाद्विकाराचें शर्मा आयकूंक रावता, इम्प्रेशन करून. बायल खंय आनी पूत आसलो मोन्नाक मिसाक. बायलेन खंय धेंगसो मारलो पुताचेर, हेंका नाच केलो पुताक आनी सांगलें, बाबा तो तुजो पांय जाल्यार पळय, तो पाद्विकार कितें सांगता तें ताचें कितेंच सारकें ना. मातशें वोसांनी पळय, तो तुजोच पांय जाल्यार आनी कोण हाडून दवरला तेका अशें. कित्याक पाद्विकार खंय इतलो हें मेला ताका वयर काडटालो. दॅट वॉज नॉट हीज लायफ, बट पाद्विकार वॉन्टेड टू मेक अ पॉयंट दॅट ही इज अ न्यू पॅरिश प्रिन्स, ही इज कम ओनली टू टॉक गुड अबाउट द पीपल. So the mother or the wife of this dead man, asked the son, "Are you also put तोच जाल्यार तुजो पांय?" बावमडीनो, जिवी आसतना जायतें बरें उलोवया. जुनाचे 17वेर सोमारा दीस सांजे 3:30 वाजता आमच्या गांवांत पादकूर आसलेलो फादर सिमियांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस, ताचे बिश साहेबाचें माकणीचें मीस हो सोमारोम से कॅथेड्रल ओल्ड गोवा 17वेर सांजे 3:30 वाजता. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक हो ताचो ब्रीद, हो ताचो मोटो हांवें विचून काडला. ताचे पासून मागुया आनी ताच्या ह्या मिसांत भक्तीन वांटो घेवया. 3:30 वरांचेर 17वेर. सिस्टर हिल्डा ब्रागांजा कुडीत कोता ओपन स्कूल एडमिशन सुरू आसात ऑक्झिलियमांत फॉर 10th and 12th थ्रू ओपन स्कूल. रेग्युलर क्लासीस फ्रॉम 2 to 5 PM. फायदो काडुया, वचुया थंय. पंचायत कोडीत कोता SSC भुरग्यांक 80% आनी अदीक मार्क्स मेळ्ळ्या तांकां आपलें मार्कशीट आनी आधार कार्ड घेवन येवन पंचायतीन दिवंक तांकां इनामां आसतलीं. खूब थामींग गेल तालिगांव कोडीत करता. न्यू कमिटी इलेक्शन आसात जुनाचे 9वेर सकाळीं 10:30 वाजता. वांटो घेवया. अल्कोहोलीक एनोनिमस जमात 10:30 वाजता. फुडल्या आयताराक सकाळीं 10 तावन आयुर्वेदीक एक्सपर्ट डॉक्टर्स येतात आमच्या गांवांत. युनिकेअर सेंटराक तावन फ्री कॅम्प, डायट एडवायस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ECG हातूंत आमी वांटो घेवया. फुडल्या आयताराक 10 वरांचेर तावन आयुर्वेदीक एक्सपर्ट डॉक्टर्स हेल्थ कॅम्प आमच्या गांवांत. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक सांतीस मोयताले गाली बोनये दोंद्रे आनी सांजे 5:30 काळदोज वाडो. उबी रावया
आनीक देमी घालुया. जेजूक आमच्या आल्तराचेर आमी दवरतल्या आनीक पुरसांवांत वांटून घेवया. साक्रामेंतांत रावलेल्या हें गीत करुया. R31 पान 100 नोट आणि 3 R31 पेज 193. पुरसांवांत वांटो घेवन भायर सरुया. पुरसांवांत वांटो घेवन भायर सरुया. पुरसांवांत वांटो घेवन भायर सरुया. शेवटाक आशिर्वाद जातलो. ब्लेसिंग Oslo
गायन गाऊया संस्कारा कितल्या ओढत्या R46 पान 109 आणि 4 R35 पेज 194. देवा एका जपाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलाय. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुडाची भोक्ती करूंक आनी वरवीं दामोर आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आशिर्वाद घेवंक आमची तकली घेवया. आशिर्वादा उपरांत 9:30 वरांचेर भुरग्यांक मीस आसतली. जेजूचो आशिर्वाद आमचेर, आमच्या गांवचेर, आमच्या कोफरादीच्या वांगड्यांचेर, तांच्या फामिलींचेर कोतकोत्यान भक्तीपणान मागुया. शेवटाचे गायन आमी गाऊया. प्रभू जेजू R30 पान 109 आणि 2 R30 पेज 192. प्रभु
आमच्या